कुठ्ठाळेच्यान वेर्णा मेरेन महामार्ग येरादारीक बंद करपाचो आनी कुठ्ठाळे ते वेर्णा मेरेन येरादारी दुसऱ्या रस्त्यान वळोवपाचेर सरकारान निर्णय घेवपाचें थारायला। कांय दिसांनी सरकारी आदेश येतलो। कुठ्ठाळे ते वेर्णा मेरेनचे शेतकार, थळावो लोक, आमदार आलिना साल्दाना आनी भौशीक बांदकाम मंत्री सुदीन ढवळीकाराची शेतकाऱ्यांची जमीन घेवन येरादारीक दुसरो रस्तो बांदप ह्या विशीं भासाभास करपा खातीर कुठ्ठाळे जाहीर सभा जाली। शेतकाऱ्यांनी आनीक जागो दिवचे ना म्हूण सांगतकीत येरादारी दुसऱ्या मार्गान वळोवपाचो निर्णय जाला। ढवळीकार म्हणटा सरकार जबरदस्ती करून शेतकाऱ्यांची जमीन घेवचो ना। देर वॉज अ इश्यू शेतकऱ्यांक की पयलीं जे आमी तांकां कम्पेन्सेशन पे करता म्हणून सांगिल्लें तें करूना। तांणी जर एक 14चे उतारो एलॉंग वीथ एफिडेवीट घरची जर दीत, आमी आतां आमचें एंडींग इयर आसा, 2 म्हयने एंडींग इयर जाले बरोबर 2 म्हयने भितर बाय मे वी वील गेट देयर पेमेंट। दिस इज वन थिंग। सेकंड थिंग, वी डोंट वॉन्ट टू टच एनी ऑफ द लँड ऑफ देयर्स एट दीस स्टेज एज पर द रिक्वेस्ट ऑफ ऑल फार्मर्स एंड एज पर द रिक्वेस्ट ऑफ our MLA Madam Alina Saldana. But the diversion was possible. So we are finalizing mostly diversion by preparing all new alignments what we decided. Sir, मागीर फुडें कितें तांचे कडेन उलोवप बी जातलें? आनी कांय ना, आनी this is full stop. येरादारी दुसऱ्या मार्गान वळयल्यार लोकांक त्रास जातलो म्हूण हो एक पर्याय आशिल्लो, मात शेतकार तयार ना अशें आलिना साल्दानान सांगलें। Not want that any extra land of their fields be acquired, though this was one of the alternatives, but it was left to the farmers. When we had the last meeting, it was decided that only if the farmers agree, we will go ahead. And as the Honourable Minister has just said, if the farmers don't want, we are going ahead with the diversion that has been planned. शेतकाराबरोबर रावपाचें मंत्री ढवळीकारान थारायलें आनी तांणी आमच्या आयकोन घेतला म्हूण मंत्री ढवळीकाराचे शेतकाऱ्यांनी उपकार मानल्यात। पयलीं सदेर PW मिनिस्टराक देव बरें करूं म्हणटा, कित्याक तो आयज आमचे शेतकारां पासत हांगासर हाजीर जालो म्हणून। आनी जे डिस्कशन जाता तेन्ना आमच्या शेतकारां वयर जे लँड इक्वेशन आसात तें ताचे वयर ताचेर भासाभास जाली आनी ताणें आमकां बरें उतर दिलां। आमी शेतकारां पासत जाता ते भाशेन आमी सेफ करतले आनी शेतकाराक त्रास करपाक केन्नाच दिवचे ना अशें म्हणून आमकां ताणें उतर दिलें आसा।